देव बरें करूं म्हणटा तुमी म्हजो हो वाव पळोवन आयलो म्हणून मोगाच्यान त्या आदी आमी बरयताले जे सासूमाय सून झगडटा भाव भयणां केस्तांव हे दीस गेले. नाव वी हॅव टू शो रियलिटी. आमी रियलिटी दाखोवन ती आज फुडें व्हरोंक जाय. सासूमाय आतां सून आयकत ना चडश्यो, बट द थिंग इज आतां हो वर्ल्ड मॉडर्न जाला. ताका लागून तुमी पळयलां आसतलें एक गोंयांत घडलेले 2-3 वस्तू घेवन हो हांवें शो तयार केला भितर घालून. फाटीं म्हाजो तियात्र चलता गोंयकाराचें दुकान, तो जावन आसलो पॉलिटिकली शो. सांगून दूख भोगता म्हजो शो 2-3 जाग्यार गव्हर्मेंटान बंद पासून केल्लो कलेक्टराक सांगून. मोगाच्यान तियात्र आमी कोत्ता ते लोकांचे दोळे उगडोवन आमचे दोळे उगडोवंक जाय टू द रियलिटी. आनी आयज हांवें बाय प्रतिमा आनी सर सावियो कुतिनो कित्याक हाडलेली? बिकॉज दे वर एट द फोर फ्रंट ऑफ द एज्युकेशन. बिकॉज आमच्या गोंयच्या साहेबाची DNA टेस्ट करूंक जाय म्हणटा म्हणून बरें दिसलें म्हाका आयज ती म्हज्या ह्या शोआक येयला आनी ग्रेस केले म्हणून हो शो. बिकॉज कोइन्सिडेंटली तुमी घोडे थोडे म्हणटले हो म्हजो सेकंड शो, थोडी म्हणटली एडेन दिसता सान फ्रांसीस शायराच्या बी आतांच घातला म्हणून. ना, फर्स्ट शो आसा तसो तियात्र आसा आमचो आनी एंडींग पासून आसा तसो एक तुमकां सरप्रायज आसा ह्या तियात्रान. मोगाच्यान एक म्हाका सांगोचें दिसता हेजो इंटरवला जेन्ना आमी आमच्या चीफ गेस्टाक वयर हाडले तेन्ना म्हजोय एक एक्टर ह्या एज्युकेशनाक फुडें आसलो. तुमी तुमचे TV ताका पळयलो आसतलो. बाब सावियो जाणा, बाय प्रतिमा जाणा. म्हजो एक्टर बाब विशाल, एक 2 मिनटां ताका हांव स्टेजीर दाखयतां. बाब विशाल, तुमी ताका पळयलो आसतलो. तो बाब केपेंचो. सो ही वॉज वीथ प्रतिमा एंड सावियो फॉर ऑल द 3 days. आनी ऑल 3 days हांवूय आसलो एज अ तियात्रिस्ट. हांवूय आसलो. 3 दीस आमी आसले आनी खरेंच तांचे उद्देशी आमकां 70% आमकां येना पूण बरी न्यूज येवपाची आसा. सान फ्रांसीस शावेर कितें सोद तें करून दाखयतो. मोगाच्यान हांव फकत 1 मिनीट दिता आमचो विशाल आयलो. पयल्या सुवातेर उलयन उलयन मुगे ताळ पडला आनी तरी पूण हांवें शो केला. कित्याक गोंय साहेबा मोगा पासो ताळ वगड्याला कांय प्रॉब्लम ना. पयले सुवातेर सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरो कर म्हणटा. ज्या टायमार एड्युकेट प्रतिमान उल मारलो त्या टायमार आमी सगळे रस्त्यार येयले आनी तो येयलो म्हूण तो पेज पडलो म्हूण ती FIR रजिस्टर जाली. हे खरेंच पयले सुवातेर हांव ताळी शाबासकी तुमकां सगळ्यांक दिता. ह्यो ताळी मार. आनी तशेंच हांव आयकलोच न्हू आमगे बाब मिगेलो ना ह्या जाग्यार. तेणें जायते वावर केला. सगळ्यांक तेणें शांती करपाची, पीस करपाचें बाब मिगेलान केला. तो ह्या जाग्यार आहा. तशेंच आमी बराबर तियात्र आमगेले आमगे मारिया जावं आमगेलो इरफान्यो जावं बाब ब्रॉन्झ तसोच बाब जुसे हे सगळे जायते घोडे चुकलो आसतलो. घोडे आमगेलो ट्रम्पेटर आहलो, मॅकनीन आहलो, सगळे आहलोले. कित्याक आमी येयले ते गोंय साहेबा मोगा लागून. आनी फाल्यां हें सांगो तुमकां फाल्यां न्हू बेल करपाक चलना जाल्यार हांव पोत्तून रस्त्यार येतलो आनी म्हाका दिसता बाब सावियो हांवें प्रतिमा आमकां सपोर्ट करतली. तेमीच पयलीं केल्ले आनी ती पोत्तून येतली. आनी म्हाका दिसता पोत्तून बाब तुमी येतलो रस्त्यार. कित्याक गोंय साहेबा गेले कितें केला नॉट अबाउट DNA. तेणें मोड म्हणला तें आमी खर्च जाला. नॉट अबाउट DNA. फकत DNAच न्हू मोडे आनी जायत म्हणलो आहा. ऑलवेज उब रावपाक शकनाय आनी ऑलवेज उब रावपाक शकनाय. पुरो आमगे नांवाचा वयर काडून दाखयताय आमच्या कितें करपाक ते. थँक्यू. अशें आमचे तियात्रिस्ट फुडें सरल्या उपरांत बरें दिसता. आनी खरेंच आमच्या तियात्रिस्टांक सगळ्यांक वालोर. कित्याक सगळे तियात्रिस्ट एकवटान फुडें येयले आनी सगळ्या तियात्रिस्टांनी एक डिसिजन घेतला हाचे फुडें आमी वायब्रंटली सारके फुडें आसतले म्हणून. मोगाच्यान एक तियात्रिस्टां एक तुमचे एप्लॉज फावो. कित्याक हाच्या फुडें आमचे तियात्रिस्ट सगळे आसतले. मोगाच्यान
ह्या तियात्रान हांवें सदांचे भाशेन नवी भुरगीं इंट्रोड्यूस केल्यात आनी ती खाण मारून काम करतात, खाण मारून आपलो वावर दाखयतात. ह्या तियात्रांनी हांवें 3 नवी भुरगीं हाडल्यात. आयज पासून म्हजे एटलिस्ट 22 तरी एक्टर जाले आनी म्हज्या तियात्रांक वयर सरून 2 डायरेक्टरूय जाले, कॉमेडियन जयल आनी एलिसन डेकोत्तरी. तशें कॉमेडियन रिश्ट नीना गोयसी सगळ्यांक खूब जाण आहा हांवें हाडलेली, पूण उरपा बगता की ती वाव फुडें वतात आनी आयज ती परजळटात म्हणून. मोगाच्या हांव म्हज्या आर्टिस्टाच्या नांवान, म्हजे म्युजिशियन, म्हजे लायटमॅन आनी खरेंच आयज वालोर फावो आमच्या म्युजिशियनां सगळ्यांक आनी मेन वालोर फावो आमचो जोवियल बाब केपेंचो. ऑर्गनाचेर हे सगळे सावंड घालून एक तियात्र वायब्रंट करपाक सोंपें न्हय, पूण आयज म्हज्यान एक उर्बेन सांगता की जोवियल 99% क्रॉस जालो ऑन द रोड टू सक्सेस. त्या व्हडल्या मॉडेलाक पडलो तो जे तेणें आयज ऑर्गनाचेर दाखयला. जोवियल बाब पळवी तुका म्हाका लास्ट सीन आसा, एक पयले कांतार आसा तुमकां कॉमेडी. लास्ट पडटो, लास्ट सीन सरप्रायज आनी पड्डो तांबडो कसोच बॉन्ड जावचो ना, कित्याक स्वां फ्रांसीस शावेराचें ओरेसांव आसतलें आनी ते ओरेसांव काबा जायसर मातशें प्लीज 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 उपकार म्हाका तुमी वसलेकान उबे रावात आमच्या आनी आमच्या सांगवान नोमान करात. सगळ्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं.